गोयात जॉब फेअर करपी प्रमोद सावंत महाराष्ट्रात गोयच्या कंपनीक धाडून थंय जॉब फेअर घडोवन हाडटा। हे फकत महाराष्ट्राच्या हितान गोंयकारांच्या न्हू, गोयच्या तरणाट्यांक गोयचे भाजपा सरकार लाचार दवरपाक सोदता। आरजेपीचो मुखेली मनोज परबान गोय सरकाराचेर आरोप केला। गोयच्या तरणाट्यांक फटीची आश्वासनां दिवन तांकां फकत वापरून घेता असोय मनोज परबाचो आरोप। गोयात वोटिंग करचे म्हण सरकार गोंयकारांक कुशीक दवरून गोंया भायल्या लोकांक नोकऱ्यो दितात। जॉब फेअर करून गोयच्या तरणाट्यांक जॉब मेळटले अशें गोय सरकार सांगता, जाल्यार केंद्र सरकाराचो अहवाल सांगता गोंय भारतात बेकाराचे वळेरेंत दुसऱ्या नंबरार आसा। ही फटिंगपणां फकत डबल इंजिन सरकारच करपाक शकता। आयकात मनोजाक। आमचे गोंयान जे यूथ आसा, आमचे गोयचे जे तरणाटे आसा, सो तेंचेर हे डबल इंजिन सरकार कशे अत्याचार करता, कशे फटिंगपणां करता आनी कशे तांकां लाचार आनी गुलाम म्हणून दवरता। हे डबल इंजिन सरकार येयले म्हणून गोंयकारांची उदरगत जाता, गोंयान डेव्हलपमेंट जाता आनी गोंयान सगळें सारकें जाता म्हणून ते सांगता। जाल्यार हेच्या पयलीं जॉब फेअर केल्ले, जॉब फेअर केल्या उपरांत अशें सांगलें की गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांक जॉब मेळटले, पूण जेन्ना ऑक्टोबरान डेटा येयलो, सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटाचो जेन्ना डेटा येयलो तेन्ना तेंच्यांनी रिपोर्ट दिलो की आख्ख्या गोंयान, आख्ख्या इंडियेन, भारत देशान गोंय हे नंबर 2 स्टेट आसा ज्या जाग्याचेर अनएम्प्लॉयमेंट आसा। 9.7% ही अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसलो गोंयान। गोंयान तर 12 वर्सां जालीं आतां हो डबल इंजिन आसा, सेंटराक 10 वर्सां जालीं आतां। जाल्यार आजून मेरेन गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट कित्याक? डबल इंजिन सरकार आसा ते आमचे जॉब भायल्या लोकांक विकता, आपल्या पॉलिटिकल बेनिफिटाक लागून, आपल्या सायडीकच्या शेजारच्या राज्यांक हॅपी करपाक लागून, थंयची वोटिंग मेळपाक लागून। गोवन्स आनी नॉन गोवन्साचो गोयचो जॉब डेटा दिता अशें लेबर मिनिस्टर बाबूश मोन्सारतान सांगिल्ले, पूण अजूनय ताणें विधानसभेत तो दिलो ना। जॉब फेअर करून गोयच्या तरणाट्यांक फटयल्यात, लाचार करून सोडल्यात। मनोजान भाजपा सरकाराचेर फारपेट केला। आयज जर तुमी खंयच्याय कंपनीन वचा, फार्मास्युटिकल कंपनीन वचा, चडशे आतां तुमी ग्लेन मार्कान वचा, नाजाल्यार लुपिनान वचा, मायक्रोलॅबान वचा, हे कंपनीन तुमी वचा, तुमी पळया तुमकां मॅक्झिमम महाराष्ट्राचे गाडयो दिसतले। नेबरींग स्टेट कर्नाटका आनी महाराष्ट्राच्यो गाडयो तुमकां थंय दिसता। आतां हे कशें दिसता हेच्याय पयलीं आमी 2-3 वर्सां पयलीं आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जेन्ना सिप्लान भायर इंटरव्यूज दवरलेले तेन्ना आमी एक्सपोज केले, त्या नंतर तेंच्यांनी गोंयान घेवपाक चालू केल्ले। पूण आतां ही दादागिरी तेंची परत जाल्ली आसा। बाबूश मोन्सेरात तेणी सांगलेलें की गोंयकार वर्सीस नॉन गोवन, गोवन वर्सीस नॉन गोवन जो डेटा आसा तो 3 म्हयन्यान आमी असेंब्ली फुड्यान दवरतले, आमी तुमच्या फुड्यान सादर करतले। पूण जर आतां पळोवपाक गेलो जाल्यार आतां 2 वर्सां कंप्लीट जाता सरकाराक ह्या मार्चान, पण आजून मेरेन गोवन वर्सीस नॉन गोवन डेटा आजून मेरेन ह्या कंपनीनी सरकाराक दिल्लो ना। पूण हे जॉब फेअर करपाक कोट्यांनी सरकारान रुपया मोडले, आमचे टॅक्स पेयराचे पयशे थंय मोडले, एडवर्टिजमेंट केले, सगळे होर्डिंग्स लायली जॉब फेअर जॉब फेअर जॉब फेअर म्हणून, व्हडलो हंगामा केलो, व्हडलो ड्रामा केलो। पूण आउटकम कितें? जर तुमी जॉब फेअरान जर आमकां गोंयकारांक जर कामां दिल्लीं जाल्यार हे 30 कंपनी सावंतवाडी वचोन जॉब फेअरान पार्टिसिपेट जावन थंयच्या भुरग्यांक कित्याक घेवपाक सोदता? सिंपल क्वेश्चन। हो भारतीय युवा मोर्चा आसा तो महाराष्ट्रान जॉब फेअर दवरता आनी गोंयचे कंपनी थंय वचोन पार्टिसिपेट जाता। आतां आमी म्हणपाक आमी डायरेक्ट म्हणटा की सीएम प्रमोद सावंत हो प्रमोद सावंत डायरेक्ट महाराष्ट्राक बेनिफीट करपाक सोदता आनी म्हणून महाराष्ट्रान जॉब फेअर करपाक गोंयच्या कंपनींक धाडपाक हो सीएम प्रमोद सावंत जिम्मेदार आसा। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू।